सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू पवित्रत्म्यान भरून जॉर्दान न्हंय तडी तावन फाटीं परतल्ल्या फरा त्याच आत्म्याच्या प्रेरणाकाल अरण्याक गेलो आनी थंय तो 40 दीस पर्यंत आसलेल्या वेळार देवसार ताका नाडीत आसलो. त्या दिसांनी ताणें कितेंच पोटाक घेतलें ना. देखून ते दीस काबार जातच ताका भूक लागली. तवड देवसारान ताका सांगलें, जर तूं देवाचो पूत तर फातर उंडे जावं म्हूण फरमाय. जेजून ताका जाप दिली, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र जियेना. उपरांत देवसारान ताका वयर उबारून व्हेलो आनी एक खिणा भितर संवसाराची सर्व राज्यां दाखोवन म्हळें, ह्या सर्वांचो अधिकार आनी तांचो वैभव हांव तुका दिता. कित्याक हो म्हजो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांवें तो दिवयेत. तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें सर्व तुजेंच जातलें. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताज्या एकल्याची मात्र सेवा कर, अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. उपरांत देवसारान ताका जेरुसलेमाक व्हेलो आनी देवळाच्या शिखराचेर उबो करून म्हळें, जर तूं देवाचो पूत तर हांगा तावन सकला उडी मार. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, तुका शाबीत राखच्याक तो आपल्या दुतांक ताकी दितलो आनी तुजो पांय फातराक आदळनाशे ते तुका आपल्या हातांनी उखलून धरतले. पूण जेजून ताका जाप दिली, पवित्र पुस्तकी म्हळा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका. अशें हर एक तरान जेजूक ताळण जातस देवसार थोड्या काळाक ताका सोडून गेलो. देवाचें पुतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावां भयणीनो, आधुनीक काळार आमी वापरची सर्व माध्यमां मनशा कुळाक देवान दिल्लें एक वर्तें देणें. ही सर्व माध्यमां जागृतकायेन आनी शाणेपणान बऱ्या वावराक तशेंच मिसावाक जर आमी वापरता तर तें देवाचें देणें जावन आमच्या जिणयेंत परिवर्तन जाता म्हणून पापा फ्रांसीस आमकां म्हणटा. आज माध्यमां आमच्या जिविताचो एक गरजेचो वांटो जावन गेला म्हळ्यार कांय सूख जावचें ना. माध्यमां नासतना आमचो दीस प्रारंभ जायना आनी माध्यमां नासतना आमचो दीस अखेर जायना. चडावळ जावन आमी सकाळीं उठले तक्षण जावं मोबायल वा इतर माध्यमां पळोवन आमचो दीस प्रारंभ करता आनी कांय थोड्या संदर्भांनी माध्यमां पळोवनूच आमचो दीस आमी अखेर करता. तशें म्हळ्यार माध्यमां आमच्या जिणयेंत कितलो महत्व ती माध्यमां खान घेतात आनी माध्यमां मुखांतर आमचें जिवीत कशें आयच्या दिसा अवलंबून आसा म्हणलें आमी समजून घेवयेत. देखून मुखार भाव भयणीनो, आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय मनशा जिवाचेर माध्यमाची दाड. ही माध्यमां कितली बरी, ही माध्यमां कितल्या रितीन आमकां कस्तार घालतात ह्या विशयात एक मोठो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. माध्यमां म्हणटा आसतना जायतें बरेंपण ह्या माध्यमां मुखांतर जाता. खंडीत जावन ह्या दिसांनी ही माध्यमां आमकां गरजेची. जायतें बरेंपण जायत्याच्या जिणयेंत तें जालां म्हळ्यार कांयच सूख जावची ना. कांय थोडे दाखले तुमचे मुखार दवरचे जाल्यार अशें आसात. फाटल्या थोड्या म्हयन्यांतावन वा 2 म्हयन्यांतावन कोरोना पिडे वरवीं आमी सक्कड बंदी जाल्या. जावं मीस, जावं सक्रामेंताचें आराधन, जावं इगर्जेक भेट करची, हे खंयचेय आमकां साध्य जावंक ना. आमी आमच्याच घरा उरल्या. जाल्यारय असल्या संदर्भार मिसाचें बलिदान भेटोवंक
सक्रामेंतांत भाग घेवंक वा तेर्सांत भाग घेवंक माध्यमा मुखांतर आमकां साध्य जाला. खंयसरगी मिसाचें बलिदान भेटयलेले आमच्या घरांनी पळोवचे भाग ह्या माध्यमा मुखांतर आमकां साध्य जाला. तशें म्हळ्यार माध्यम खंडी सावन आमकां एक बरें खातेर सावन परिवर्तन जाला. फाटल्या थोड्या म्हयन्यांनी ह्या पिडे वरवीं जायतो लोक घरा बंदी जालो आनी ह्या वेळार कितें करचें म्हणलें थोड्यांक कळीत जावंक ना. कशें वेळ पाशार करचें म्हणलेंच एक व्हडलें सवाल जालें. आनी ह्या संदर्भार जायत्या जाणांनी माध्यमां वापरून तातूंत आसलेलें वाचून वा नव्यो नव्यो संगती शिकचे मुखांतर ही माध्यमां तांणी वापरलीं. कांय थोड्यांनी बरें बरें रांदूंक वॉट्सॅपार या युट्यूबार पळोवन शिकलीं आनी नवी नवी खाणाची रूच वा खाणां तयार करून कुटुंबाक इल्लेशें दिवच्या मुखांतर एका रितीचो संतोश ह्या मुखांतर तांकां फावो जालो. आनी तिसरें सावन कोरोना पिडे वरवीं जागृतकाय आमकां खंडीत सावन ह्या माध्यमा मुखांतर आमकां मेळ्ळ्या. खंयसरगी पिडा आसा म्हणून कोणींय सांगलें आनी माध्यमा मुखांतर आयले आमी जागृत करीत जाय नंतर जाल्यार ही पिडा आमकां येता. ह्या मुखांतर जायती जागृतकाय ह्या माध्यमा मुखांतर आमकां मेळ्ळी. ही थोडी गणितां मात्र हांवें तुमच्या मुखार दवरची. असली जायती गणितां आसात माध्यमां आमकां कितल्या बऱ्या रितीन ती आमकां उपकाराक पडटात की म्हणलें समजूमचे खातीर. पूण सांगात आस म्हाका भाव भयणीनो आनी एका कुशीची माध्यमां आनी एका कुशीन माध्यमां आमी पळयलें जाल्यार खंडीत सावन जायतें वायट ह्या माध्यमा मुखांतर घडटा. हें आमकां सगळ्यांक अनुभव जाला आसूंक पुरो. आनी थोडे दाखले तुमच्या मुखार दवरचे जाल्यार अशें आसा. आज जायत्या जाणांक माध्यमां नासतना जियोंकूच जायना. एका रितीचे माध्यमाचे गुलाम जावन गेल्यात. थोड्यांक जेवंक ना जाल्यारय परवाना पूण गेल्ल्या जाग्यार नेटवर्क ना तर जाल्यार भिरांत चडटा वा एका रितीची खावजेनी आनी एका रितीचो उद्वेग चडटा. म्हळ्यार आज माध्यमां नासतना वा इंटरनेट नासल्यार वॉट्सॅप काम करनात तर जाल्यार जियोंक बारीक कश्टांचें जाला. तशें म्हळ्यार जायते जण आज माध्यमाचे गुलाम जावंक पावल्यात. कांय थोड्या संदर्भांनी मनशा संबंदी उणो जाला म्हणल्यार एक दाखलो हांव तुमकां दिता. थोड्या तेंपा पयलें हांव एका घरा गेल्लो आनी थंयसर जेवणा वेळार हांव एका जाग्यार बसलो आनी भुरगीं एका कुशीन चरको आनी एका कुशीन चेडू बसले आनी आवय बापूय त्या मेसार बसून आसली. जायतें जेवण थंयसर मांडून दवरलें आनी त्या भुरग्यांचें कम्युनिकेशन वॉट्सॅपार तें चिकन म्हाका इशीन धाड वॉट्सॅपार मॅसेज बरोवन धाडली. इशीन तावन तें शीत इशीन धाड आनी चरक्यान आनी एक मॅसेज बरोवन त्या चेडवाक धाडली. म्हळ्यार एकामेकाक सांगाता बसून आसल्यारय उलोवंचो तितलो वा संबंद थंयसर ना. सक्कडी जेवणाच्या कुडान जाल्यारय वा कितें जाय म्हणलेंय तें वॉट्सॅपार पाशार जावंची तसली परिस्थिती थोड्या घरांनी थोड्या भुरग्यांच्या जिणेंत आसा. हें खंडीत सावन आमचो संबंद कितलो पातळ जाला गे म्हणलें समजोवंक एक कारण. आनी तिसरें सावन म्हाका भाव भयणीनो आज ही कोरोना पिडा TV तुमी चालू केली जाल्यार 24 वरांय ताचे विशयंतच उलोवचें. एका रितीची भिरांत उपजोवची बरी आज टीव्हीचेर माहिती आमकां मेळटा आनी ती TV पळयता आसतना एका रितीची भिरांत खावजेनी न्यूज पळोवचें नाका म्हणलें एका रितीन आमकां भोगता. म्हळ्यार पिडे विशयंत जायते आसा जाल्लें नाका जाल्लें पुरा चडतीक करून सांगून मनशाच्या जिणयेन एका रितीची भिरांत उपजोवची बरी ही माध्यमां करतात. त्या देखून थोडीं जाणां सांगतात आज तांणी TV पळोवचेच बंद केल्या खंय. कित्याक म्हण सांगल्यार ती TV पळयता आसतना तांकां एका रितीची भिरांत भोगता. 24 वरांय ह्याच विशयंत माहिती येता आसतना खंडीत जावन कोणाक जाल्यारय एका रितीची भिरांत दिसता म्हणलें कांय परवाना. देखून म्हाका भाव भयणीनो माध्यमां तावनी जायतें वायट आयच्या दिसांनी घडटा आनी हें आमी समजून घेवचें भोव गरजेचें. आज माध्यमां आमच्या जिणयेंत कशें मारेकार जाल्यात गे म्हणलें समजोवंक आयचें वांजेलाचें वाचप खंडीत जावन आमकां कुमो करता. आयचें वांजेलाचें वाचप जेजूक आयिल्ल्या 3 ताळण्यां विशयंत नियाळ करता. पयलीं ताळणी जावन आसलेली खाणाची ताळणी फातर आसले उंडेकर
आनी तुज्या कुडीची भूक थांबय म्हणून देवसार जेजूक एक ताळणी हाडटा. आनी दुसरी ताळणी अधिकाराची म्हणून आमी संगीत सगळ्या संवसाराचो अधिकार देवसार दाखयता आनी ताका नमस्कार केल्यार खंडीसावन हो अधिकार ताका दिता म्हणून देवसार जेजूक म्हणटा. आनी तिसरेन सावन हिरो जावची आशा वा आपणाक श्रेश्ठ करची एक आशा असली एक ताळणी जेजूक देवसार हाडटा. देखून म्हाका भाव भयणीनो ही 3 तरांची ताळणी सकड तरांच्यो ताळण्यो ह्या 3 रितीच्या ताळण्यांत भरसोन आसात. एक ल्हानशें सवाल तुमच्या मुखार हांवें दवरचें. जेजूक ताळणी हाडून आयलो देवसार पळोवंक कसो आसलो? काही तुमी फिल्मांनी पळयला आसा बरो. कांय थोड्या संदर्भांनी तो देवसार एका सर्पाच्या वा दिवदाळेच्या रुपार येता. कांय थोड्या संदर्भांनी त्या देवसाराक एक भिरांकूळ चित्रण दिवन पिंत्र आयला. व्हडलो एक काळो दगलो, ताचे हात लांबू, 2 शिंगां, व्हडले नाक्षो आनी ताका पळयतना एका रितीची भिरांत. ताचे 2 दांत इल्लेशे व्हडले आसा म्हळ्यार पळोवंक इल्लेशें बेन दिसता. तसलो एक भिरांत उपजमसो तसलो देवसाराचें एक चित्रण आसा. म्हाका ल्हान आसतना दोतोन शिकयल्या सिस्टरासो आनी उडास आसा. देवसाराचें पिंतूर दाखयता आसतना असलेच एक पिंतूर दाखयलें. काळो देवसार, व्हडले पाकाटे, व्हडली नाक्षी, 2 शिंगां आनी व्हडले दांत. आनी ह्या देवसाराक पळोवन म्हाका एका रितीची भिरांत दिसली. बहुशा ती भिरांत भोव गरजेची. त्या देखून भिरांत दिसलेले वरवीं तो देवसार नाका म्हणून हांवें सण सोडलो. जर तर तो देवसार पळोवंक बारी सोबीत आसलो जाल्यार खंडी जावन त्या देवसाराचो वा देवसाराचो सहवास जातो कोण ना. हांवें कित्याक म्हणचें म्हूण सांगल्यार सुमार वर्सां पयले हे जाल्यार एका देवसाराचें चित्रण आमच्या मोतींत आसलें. पूण आयच्या काळार असलें चित्रण पळोवंक आमकां मेळना. आज आधुनीक देवसार मस्त तो बदलला. तो बेस्तांवच्या रुपार येना. तो आमकां आधुनीक रितीन रंगाळ जावन येता, आकर्शीत रितीन येता. आनीक एका रितीन आमी सांगचें जाल्यार आधुनीक देवसार मॉडर्न, क्रिएटीव, एट्रॅक्टीव जाला म्हळ्यार कांयच दुबाव ना. आनी आधुनीक देवसारान वापरचें व्हडलें एक हातेर जावन आसा माध्यमां. हांव चिंता आधुनीक संवसारांत देवसारान वापरले तितले माध्यम ह्या संवसारांत कोणीय वापरना. कशें आज माध्यमां वायरलेस जाल्यात गी तशेंच आयचो देवसार शिमटीलेस जाला. आदल्या देवसारा पळयतना व्हडली एक शिमटी आहली पूण आयच्या संवसारांत ती शिमटी मायाक जाल्या. म्हळ्यार देवसार वायरलेस जावन तो खंयच्यान येता, खंयच्यान वेता, खंयच्यान आमकां शिरकावन घालता म्हणलें सांगूंक बारीक आसता. देखून आधुनीक माध्यमां कशें कलरफूल गी तशेंच आयचो देवसारी भोवापुरबायचो कलरफूल जावन आमच्या जिणयेंत तो दाड घालता आनी आमकां तो शिरकावन घालता. 3 रितीची ताळण्यो पळयल्यो जाल्यार हें स्पश्ट रितीन आमकां कळटा. हांवें सांगली पयली ताळणी जेजूक हाडून आयिल्लो देवसार खाणा विशेंत. हें फातर उंडे कर आनी तुज्या कुडीची भूक थांबय. आज माध्यमां आमी पळयलें जाल्यार सडावत जावन येवची एडवर्टिजमेंट खाणाची जावन आसात. देखून विविध रितीची खाणां तयार करची कशी वा विविध रितीचे रुचीचे खाणां ह्या विशयेन जायती माहेत एडवर्टिजमेंट आज टीव्हीचेर, मोबायलाचेर आमकां येता. कोणें एकल्यान सांगलेलें अशें आसा, जर तर पोटाक भूक लागल्यार मात्र आमी जीव जिरकय. जिबेक रूस आसा वा जिबेक गरज आसा म्हणून जर तर आमी चड आनी चड खाता तर आनी एका संस्कृतीक आमी रिगता आनी ती संस्कृती आसा खावगी संस्कृती. आयची माध्यमां आमकां थोड्यांक खंडी जावन ह्या खावगी संस्कृतेक भितरीक अशें करतात. आज घरा तेका भुरगीं आसा जाल्यार 3 रितीची खाणां जायचे. एकल्याक पिझ्झा जायचे, आनी एकल्याक KFC जायचे, आनी एकल्याक नूडल्स. पयलींच्या काळार आमकां सगळ्यांक एकच रितीचे खाण आसले, पेज आनी चटणी, नाजाल्यार मुटली, नांतर जाल्यार पणस, पातोळ्यो. हें केलें जाल्यार सक्कड कुटुंबाच्या सान्यांनी बसून खावचें आहलें. पूण आयच्या दिसा पणस, पातोळी, चटणी, पेज म्हूण सांगल्यार कितें म्हणून भुरगीं वर्स घेवन पळोवंक आसात. म्हळ्यार आयच्या दिसांनी ह्यो संगती मायाक जाल्ले बरी दिसतात आनी ह्या असल्या भोवापुरबायच्या खाणांची रूच आमच्या भुरग्यांक थोडे फावटी कळीत जायना. देखून आयचो तो देवसार टीव्ही मुखांतर येवचो
खाणाची विविध रितीची ओडणी हाडून आमकां येता. आनी ह्या रितीर आज एका रितीची आधुनीक खाणां आनीक भलायकी बिगडल्या. थोड्यांची मोटाय मस्त चड जाल्या, चलोवंकूच बारीकच. थोड्यांची BP शुगर ही चड जाल्या आधुनीक खाणां खावन. इतर भलायकेचे समस्या चड जाल्यात. तशें म्हळ्यार खंडीत जावन आज हे एक आधुनीक माध्यम देवसार कशें वापरता आनी मुखांतर आमची भलायकी आमची सगळी चिंतपूच बदलूंक कशें कारण जाता म्हणलें आमी समजून घेवयेत. दुसरी ताळणी आसा जेजूक आयली अधिकाराची ताळणी. आयची माध्यमां अधिकार आपणावंक खंयच्या रितीन वावर करता म्हळ्यार आमच्या भोंवतणी एक दिस्त गेल्यार पुरो. अशें ह्या दिसांनी घडलेलें आसा. ही कोरोना पिडा कशी विस्तारलेली म्हणल्याक माध्यमांनी सांगलें एका वर्गाच्या मनशा द्वारे ती पिडा सगळ्या संवसाराक आयली, आमच्या गांवाक आयली. आनी ह्या मुखांतर त्या वर्गाच्या मनशाक अपराधी करचे बरी आनी तांकां सेगेल घालूंक प्रयत्न करचे. ह्या मुखांतर कोणाचो अधिकार आसा की तांचो अधिकार घट करूंक प्रयत्न करचे. धर्मा मदें गलटो करूंक आज माध्यमां जायते पटी वावर करतात. खंयी कितें घडलें ते माध्यमार येता आसतना आमच्याच गांवांत घडलां म्हणलें बरी, फाल्यां आमकांच कितें वायट जाता म्हणलें एक चिंतप लोकांच्या मदीन घाल्लें. खंयसरगी जाल्ल्या एका ल्हानशा गलाटा वरवीं सगळ्या गांवांतल्या लोकांक एक गलटो करचे बरी असलें एक चिंतप आयच्या मदें उपजतात. आनी कांय थोडे पटी माध्यमां बेभिरांतीचें वातावरण आमच्या मदें उपजयतात. कांय थोडे पटी थोड्यांचो मान काडूंक, कांय थोडे पटी थोड्यांचें नांव पाड करूंक हें सगळें कर फकत अधिकारा खातीर आनी एका रितीचे तांचे उणेपण धांपून व्हरचे खातीर. देखून म्हाका भाव भयणीनो, आज हो अधिकार आपणावंक आनी हो अधिकार उरोवंक माध्यमां खंयच्या रितीन वावर करतात म्हणलें आमकां सगळ्यांक बुवापूर बयन तें कळीत आसा. हांव चिंत्ता हें आनी एक ताळणी जेजूक देवसारान हाडली. आज देवसार परत परत ह्या माध्यमां मुखांतर ती विविध रितींनी सगळ्यांक हाडून येता आनी ह्या मुखांतर जायते देसवाट करता. अधिकाराच्या नांवान धर्मा मदें मनशाचो जीव काडचो, गलटो करचो, शांत समाधान नाश करचें हें सगळें जायते आयच्या संवसारांत घडता. देखून ह्या विशयांत आमी इल्लेशे जागृत जायचे. आनी निमाणें जावन मुखार भाव भयणीनो, आनी ती एक ताळणी तिसरी जेजूक हिरो जावची ताळणी देवसार हाडून येता. त्या शिखरांतावन सकलां उठ, देव तुका सांबाळतलो. देवाची एका रितीचेर परिक्षा करची, नंतर जाल्यार हांवूच देवाक समास म्हणून एक लेखचें. तसलें एक चिंतप देवसार जेजूच्या मतीन घालूंक प्रयत्न करता. हांव चिंत्ता आयची माध्यमां परत असलें चिंतप थोड्या व्यक्तींच्या मतींत घालूंक आनी तेंच प्रसार करूंक प्रयत्न करतात. कांय थोड्या जाणांक देवा सारकें करचें आनी माध्यमांनी तांकांच व्हडलें म्हणून एक सगळ्यांक दाखोवच्यो आनी ताणें केल्लेंच सगळें सारकें म्हणलें एक चिंतप आज माध्यमां मुखांतर एक बळान येता. देखून थोड्या व्यक्तींक हिरो करचे खातीर हेरांक कुर्सार मारचे आनीक ही माध्यमां ह्या खातीर वापरची आज मस्त आमी पळयता. आनी असलें एक चिंतप आनी असलो एक वावर आज बरान चलता म्हणलें एक खंडीत जावन आमी समजत आसतना आमी जागृत जावचें गरजेचें. आज फटीस सत करूंक एक प्रयत्न करचे आनी ह्या मुखांतर थोड्या मनशांनी हिरो जावंक आपुणूच देवाक समास म्हणून लेखूंक प्रयत्न करचे आज ह्या संवसारांत दिसून येता. देखून म्हाका भाव भयणीनो, माध्यमां बरी, खंडीत जावन बरी, माध्यमां वायट न्हय, पूण माध्यमां वापरची रीत खंयच्या रितीन आसा गी म्हूण सांगून म्हज्या जिणेंत आनी तुमच्या जिणेंत माध्यमां वायट न्हय, माध्यमां बरी, पूण आमी कशी ती वापरता ताचे वयर होंदोवन म्हजें जिवीत बरें या वायट जाता. आज हो सैतान वा हो देवसार माध्यमां खंयच्या मापान वापरता गे म्हणलें आमी समजून घेतलें. देखून आमी आमच्या जिणेंत माध्यमां वापरता इल्लेशें जागृत जावया. माध्यमां वरवीं आमची जिणी, आमच्या भुरग्यांची जिणी, आमचे कुटुंबाचें जिवीत नाश जावंक केदींच आमी सोडूंक नजो आनी ह्या खातीर आमी हर एक संदर्भार जागृत आसूं जाय. पवित्र आत्म्या लागीं विशेश रितीन आमी मागया. पवित्र आत्मो एक वर्ते खातीर आनी हो पवित्र आत्मो आमकां आदार दिता.
पवित्र आत्म्याची सकत आनी साणवाय जर तर आमकां आसा जाल्यार ती माध्यमां बऱ्या रितीन वापरूंक आनी ह्या माध्यमाचो बरो प्रयोग करूंक तसो पवित्र आत्मो आमकां आदार दिवं दी आनी हेसलेक जाणवाय आनी उसवाड मतीक पवित्र आत्मो दिवं दी आनी माध्यमा मुखांतर आमचें जिवीत बरें जावं दी आनी देवाची सुवार्ता परगट करूंक चड आनी चड ही हातेरां वापरूंक पवित्र आत्मो आमकां आदार दिवं दी म्हणून आमी मागया आमेन.